ह्या लोकसभेक गोंयान आमी इंडिया आघाडी इंडिया ब्लॉक अलायन्सा तर्फे हे इलेक्शन आमी लढटात जातून दोन्ही जाग्याचेर काँग्रेस पक्षान आपले उमेदवार घातल्या. आयच्यान गुढीपाडव्याच्या निमित्तान आमी ऑफिशियल कॅम्पेन आमची लॉन्च केला. आमचे सगळे इतर पक्षाचे वांगडी अलायन्साचे वांगडी सगळ्यांक हांव धन्यवाद करता की आज जी कॅम्पेन आमची पत्रादेवी आणि लोहिया मैदानाचेर जी जाली ती म्हटल्यार इट वॉज अ रियली सक्सेसफूल लॉन्च ऑफ द कॅम्पेन. आणि आता हाच्या मुखार ज्यो आमच्यो मिटिंग्स आसात इन रिस्पेक्टीव कॉन्स्टिट्युएन्सीज, पब्लीक मिटिंग्स, डोर टू डोर कॅम्पेन आणि इतर सगळे कॅम्पेन स्ट्रॅटेजीज वी हॅव डिस्कस्ड टुडे. दिस वॉज द फर्स्ट कोऑर्डिनेशन मीटिंग ऑफ ऑल द अलायन्स पार्टनर्स. टुडे वी हॅव डिस्कस्ड ऑल द streamlining of all the coordination, and we have formed a group also where certain issues will be taken up jointly, and we will try to reach to each and every of the voter of the Goa. आणि कांयच तुमची हे जालें कॅम्पेन स्टार्ट केलें नॉर्थ सावथ, पूण आयज गिरीश नॉर्थान पावलो ना. तेणें क्लॅरिफिकेशन धाडचें पडलें की आपल्याक इनवायट करूंक ना म्हणून सावथान इनवायट केलें, नॉर्थान इनवायट करूंक. कितें एक्झॅक्टली कितें आहा मिडियान मरे सद्या आय थिंक सेन्सेशन करता. पण ताका क्लॅरिफिकेशन कित्याक करचें पडलें? No clarification. I think some media asked him, "Baba, tu thing कितें येवना?" See, there are some people who live in North Goa who came for the Patradevi launch. There are some people who live in South Goa who came to the Loya Maidan launch. Because आमचो जो Patradevi launch जालो तो सकाळी 9 जालो. So if person has to come from Margaon, they have to leave at 6 o'clock. So I think I will request everyone की असले बारीक हाजेर तुम्ही वचूं नाका. आज कशा पद्धतीन तो लॉन्च आज जो जाला आणि जो सक्सेसफूल जाला. बीजेपी हॅड टू ट्वीट ऑन आवर लॉन्च प्रोग्राम. सो दिस शोज दॅट बीजेपी इज ऑलरेडी रेटल्ड. ते फक्त बसून आता इंडिया अलायन्साचे जे काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट ते कितें करता हाजेर तांचें लक्ष आहा. तांकां सांग की लोकां कडेन वचा आनी माफी मागा, कित्याक जे तांणी गोंयचें घट्टण केलां, गोंयचें काबार केलां आनी जे लोकांक फटींग आश्वासनां दिल्लीं, आय थिंक दे ओ एन आन्सर टू ईच एंड एवरी गोवन. All is well in Congress. All is well in Congress, all is well in India Alliance, and I'm telling you today that both the seats we are winning under the India Bloc Alliance.